Let me first introduce the person who's going to be heading this discussion. I know Bab Govind Gowde for so many years. We have worked in his village, we have worked with people around him, and what he said is true. He is actually an activist. I'm surprised that he's fitting up so beautifully as an art and culture minister, and he fully deserves it. And he has lived Goenka Pond at his core. Give him a big hand, ladies and gentlemen. He's doing tremendous work in his constituency of Priol as an independent person. He's worked with people, some people of his own constituency are winners here today. But he will be moderating the whole program, which will have the participation. I don't need to waste time to further introduce the people here on stage. I will pass the mic to Govind Bab so he can start. What is Goenka Pond is the topic of the day. एक मोठी जबाबदारी तुम्ही सगळ्यांनी म्हजेर घातिल्ली आसा. जो सरकाराचो घटक नात्यान त्याचबरोबर एक सामाजिक वावुरपी म्हणून हांव पयलो म्हाका सजमता. जरी हांव एक राजकारणी सुद्दां जर आसलो जाल्यार, कारण राजकारण हे म्हजें पिंड न्ही. म्हजें पिंड हें समाजकारणाचें. आनी त्या खातीर आमी सामाजीक सोशल मुवमेंटांतल्यान कितें आमी गमयलें, कितें आमी कमयलें, आणि त्याचबरोबर आमकां हेजेर कितें मुखार करपाक जाय ह्या संदर्भात आमी चर्चा करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसात. गोंयकारपणाच्या बॅनरा सकल म्हजो पयलो मागीर हांव अलेक्स बाबाक विचारतलो. आमचे प्रज्वल साखरदांडे हांगा आसात, जे ग्रेट हिस्टोरियन आसात, जेका इतिहासाचो खूब अभ्यास आसा. गोंयकारपण म्हणटा आसतना आमी एक्झॅक्टली गोंयकाराची खरी वळख, पयलू जे गोंयकार जे आशिल्ले किंवा जे आमचे जाणते, आमचे आजे पणजे जे आशिल्ले, त्यांचो जो विचार जो आशिल्लो, तो विचार अजूनही ह्या वेळाचेर आसा काय कितें. आनी तो जर विचार जर आसा जाल्यार गोंय स्वतंत्र जावचे पयलू आनी तदनंतर आतां ताजो भितर कितें फरक पडिल्लो आसा, आनी फरक पडटा आसतनाच आमी आमचे गोंयकारपण सांबाळपा खातीर ह्या सगळ्या गोंयकारांक आमी कितें मॅसेज दिवपाक शकता, कितें संदेश दिवपाक शकता, हाजेर प्रज्वल साखरदांडेन आपलें मनोगत व्यक्त करचें. तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार. आता गोविंद बाबान सांगला त्या प्रमाणे गोंयकारपण आदले आनी आतांचें. आदले आय वूड से बिफोर 1961 गोंयकारपणाचेर हावळ येवं नाशिल्ली. गोंयकारपण इंटॅक्ट आशिल्लें, तशेंच आशिल्लें. पूण 1967 पयलो आघात जालो गोंयकारपणाचेर, जेन्ना तेन्नाचे जे सरकार आशिल्ले, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जे सरकार आशिल्ले, ते गोंयांक महाराष्ट्रान घालपाक सोदताले. हो फर्स्ट अटॅक आयलो गोंयकारपणाचेर. म्हणजे तेन्ना 1967 आमचें गोंयकारपण नश्ट करपाचो यत्न जाल्लो. आनी तेन्ना बाब जॅक सिकेरा, पुरुषोत्तम काकोडकर, विक्टोरिया फर्नांदीस, उदय भेंब्रो अशे साबार गोंयकारांनी तें गोंयकारपण आमचें राखून दवरलें थ्रू द हिस्टॉरीक ओपिनियन पोल. आनी ताचे खातीर आमी गोंयकार म्हणून उरले. म्हणून आज आमी तो. आनी मागीर जायते आघात जाले. कोंकणी स्ट्रगल जालो. कोंकणी तेन्नाय मराठी आमची मातृभाषा म्हणून आमकां सांगिल्ली वताली, पूण घरा कडेन आमी कोंकणी उलयता. आमचे आजे पणजे आमचे सगळे कोंकणी उलयतात. कोंकणी ही एकूच आमच्या गोंयकारपणाचें एक अस्तित्व उरलां, तें सुद्दां नश्ट करपाचो प्रयत्न जालो. तेन्नाय आमी जिखले. 4 फेब्रुवारी 1987 प्रत्येक टायमार मागीर गोवा बचाव अभियान. आफ्टर एवरी 20 years आमच्या गोंयकारपणाचेर हावळ येता. आतां येवपाची आसतली. सो तेन्ना तेन्ना आमकां मागीर रस्त्यार देंवचें पडटा. आमचे माड जे आमचे गोंयकारपणाचे आयडेंटिटी तें सुद्दां नश्ट करपाचो प्रयत्न जालो. म्हणजे प्रत्येक खेपेक आफ्टर लिबरेशन गोंयकारपण नश्ट करपाचे भरपूर प्रयत्न जाल्ले आसा, जातात. आतां CRZ
CRZ गोंयांत तो अमेंडमेंट लागू करून ते गोंय आतां कोस्ट लायन एकूच कितें उरल्या तीय काबार करपाची हें जाल्लें आसा. म्हणजे प्रत्येक टायमार आमकां गोंयकारांक स्ट्रिट्साचेर येवन आमचें गोंयकारपण आमकां सामकें झगडचें पडटा, आमकां फायट करची पडटा. सो ताजेर हें गोंयकारपण आमी युनायटेडली राखून दवरपाक जाय. आनी आतांचो लेटस्ट आतां लढो आमकां करचो पडटा तो जॉन बाब सांगतलो की केसरवाल स्प्रिंग सुद्दां आमकां वाचोवचें पडटा. म्हणजे प्रत्येक गजाल आमकां गोंयकारपणाची वाचोवपाचो आमचो आतां सामकें वी हॅव टू कम टुगेदर अँड वी हॅव टू सेव गोवा. वी आर क्रायींग फॉर गोवा. आवर हार्ट बीट्स फॉर गोवा अँड नाव वी हॅव टू युनायटेडली सेव आवर गोंयकारपण. देव बरें करूं. एक वेळ आमची गोयची लोकसंख्या म्हाका दिसता 8 लाख सुमार आशिल्ली. नाव इट इज शूट अप टू 50%, म्हणजे ऑलमोस्ट 15 लाख सुमार जाल्ले आसा. जशें केसरवाल स्प्रिंगाचो इशू हांगसर आयिल्लो आसा. कालूच हांवें एक प्रुडंट मिडियाचेर हांवें एक क्लिप पळयलेलें आशिल्लें. हो जो इतलो फास्ट जी भायल्यान जे लोक येतात किंवा आमचे गोंयकार जे आसात ह्या सगळ्या गोष्टीक लागून, त्याच बरोबर आमी म्हणलें की कोंकणीचो आमी मुवमेंट केल्लो. खंयच्या एका भाशेक लागून आमी किंवा दुसरे राज्यांतल्यान जेन्ना लोक येतात तेन्ना वेगळे वेगळे ते भाशा घेवन येतात. फॉर एग्जाम्पल आमचो तुवें म्हणलें की मराठी ही भाशा जी आसा ती गोंयांत खुबश्या कॉर्नरान जर आमी पळयलें जाल्यार ताजो खुबसो एक प्रभाव आसा. दुसरी गोष्ट तातूंत भितर इंग्रजीचो तर प्रत्येकाच्या घरान आज सगळो ताजो प्रभाव आसा. पूण खरेंच आमी जेन्ना कोंकणी जेन्ना मुवमेंट जालो त्या वेळाचेर वेगळे वेगळे तो मुवमेंट ज्या कोंकणी खातीर आज मुवमेंट जाल्लो ती कोंकणी आज अशीच अस्तित्वांत आसा काय कितें, का बाकीचे सगळे भाशांत येवन ह्या कोंकणीचो थोडोसो विपरीत जो परिणाम जावपाक लागला काय कितें, हाजेर कितें म्हणणें आसा तुमचें? हांगा जायते लोक आसात जे स्पेशल स्टेटसांत आमचे बरोबर आसात. आणि मातानी बाब साळडानान 2008 गोवाज मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटस इस्टाब्लिश केलें. तेन्नाच्यान आमी झगडत आसा. हांगा मॅक्सी कार्मिन कोरिया असे जायते लोक आसात जाणी भरपूर आमच्या बरोबर यत्न केलो स्पेशल स्टेटस आमकां मेळचो म्हणून. पूण अजून पर्यंत आमकां स्पेशल स्टेटस मेळूना. मेळपाचे शक्यताय आशिल्ली. सो आमी जर आमचें गोंयकारपण तिगोवन दवरतले जाल्यार एक म्हणजे तातूंत स्पेशल स्टेटस क्लॉजान आमी कितें म्हणल्यार कोंकणी कंपल्सरी आसपाक जाय प्रत्येक जॉबाक बी. आनी आतां एक 15 इयर्स डॉमिसायल जावन जायते गोंयकारांक तांचे जॉब तिगोवपाक मेळ्ळे अंदू ह्या खेपेक आमच्या कॉलेजीन बी. सो आमची भाशा प्रत्येक स्टेटीची एक भाशा आसा आनी ते सगळे स्टेट आपली भाशा सामके गर्वान आपली ही भाशा आपली ही आयडेंटिटी म्हणून हे करतात. फक्त आमकांच गोंयकारांकूच एवरी टायम आमकां सांगिल्लें वता ना आमी जर आमची कोंकणी भाशा म्हणली कोणाक तरी खंय वायट दिसता, कोण मराठी उलयता ताका वायट दिसता. ताका कित्याक वायट दिसपाक जाय? ताका वायट दिसपाक जाय महाराष्ट्रान वचून, हांगा न्ही. हांगा आमची कोंकणी ही आमची एकूच आमचें कितें उरलां तेंय आमकां म्हणजे कॉम्प्रोमायजींग सिच्युएशन आमकां एक हातून उलोवचें पडटा की कोणाक आनी कित्याक वायट दिसता. दिसल्यार दिसूं न्ही, ती आमची भाशा ही आमची आयडेंटिटी. आमच्या आयडेंटिटी जर नश्ट करपाचो यत्न जाता सो वी हॅव टू फायट फॉर इट. रजनाल बाब, तुका राजकारणाचो भरपूर अनुभव आसा. म्हाका दिसता 3rd टायम यू हॅव गॉट इलेक्टेड इन दीस असेंब्ली. ह्या 15 वर्सांचो आणि ही नंतर 1 वर्स 16 इयर्स यू आर देर इन द आमचे पवित्र अशा विधानसभेच्या सभागृहान आसा. कितें फरक जाणवलो ज्या वेळाचेर तुवें एंट्री मारिल्ली आशिल्ली ज्या फ्लोराचेर आणि आज पर्यंत? वॉट इज द डिफरन्स यू फील इन दॅट गोवा असेंब्ली? बरें म्हणल्यार असेंब्लीचे उलोवपा जायना कित्याक म्हणलें खाली हांव फाट सरपाना उलोवपाक. ड्युरींग माय फर्स्ट टर्म आय वॉज सीइंग इतली मॅन्युप्युलेशन जायनासलो असेंब्लींत. हांव म्हणना की मॅन्युप्युलेशन जायनासलो म्हूण, बट द मॅन्युप्युलेशन दॅट इज गोईंग ऑन नाव आतां फाट चलता व्हेरी हाय लेवल. म्हणजे तुका आनी कोणा तें असेंब्ली आहा तेंका कळना जाल्यार भायर लोकांनी कितें करता म्हणून म्हाका जाल्यार खबर ना. दीस इज द रियलिटी. आतां ते आमगे चीफ मिनिस्टर मेळटो, ही इज so intelligent that it's difficult to read in between the lines also what he speaks. But आज थोडे ऍक्टिविस्ट आहाय म्हणून
आय एम सेईंग इट माय सेल्फ बीइंग अ लेजिस्लेटर ऑफ थर्ड टाइम की ते आहाय म्हणून आमकां थोडी नॉलेज मेळटा खूंय तरी आमगेलो अदर नागतींग सुवातेर वयता. नागते सुवातेर कित्याक म्हणपाक पडटा कित्याक आमगे बडे असेंब्ली आहाय ते नागते सुवातेर चड आसताय जायते सुवाते आसनाय पूण आमगे लोक आहा तो जायते सुवातेर आसता. सो दॅट इज द ओनली डिफरन्स आय सॉ. हांवें चोयलां की हांव भितर सरलो तेन्ना इट हॅड जस्ट स्टार्टेड. सो आत पर्यंत पावले ते म्हाका दिसता हांव फकत मागोता की हें बंद जायन एक बरें नवी दिशा येयन दिसता. कित्याक आतां आय वॉज एक्सपेक्टिंग चीफ मिनिस्टर बरो जायन येयला कोणी एकादें बरें करीत म्हणून. एनिवे दॅट्स बिसायड्स द पॉयंट. दॅट इज पॉलिटिकल टॉक. आतां पॉलिटिकल टॉक तेजे भायर एसेंब्लींत इश्यू हाडपाक जाय आमगे कायदे प्रमाणे आनी एक्टिविस्टांक लागून जायते इश्यू येताय. बट स्टील देर आर अदर इश्यूज which I am sorry to say थोडे एक्टिविस्ट लिपयताय. हांव कित्याक सांगो तें हांव कोणागे नांव घेना आनी कोणाकू कॅस्टिगेट करना. बट इफ यू आर डुईंग इट करना काय. देर आर सम सिन्सियर पीपल जे गोंयकारपणाक काम करूंक सोदताय. तुमी तांकांय बी तेंगे मन मोडटाय. डोंट डू इट. कम ओपनली. हांव म्हणटा हो दुस्मान आहा जाल्यार मुजे बोली आय हॅव नो प्रॉब्लम. तुगे जो तर लेवल देंवता मुजे बोली येवपाक हांव तुजे बोली येता प्रॉब्लम ना. बट खूंय तरी असेंब्ली वच न्ही खूंय तरी इश्यू वच न्ही. खूंय तरी एक एग्जांपल दिता बारीकसो एक एग्जांपल दिता. जो तर हे हांव कॅजिनो वाल्यांचे उलयता तेणी जर तर खूंय जमीन गेलो आहा आनी ती आतां कन्वर्ट करपाक रावता जाल्यार आमगे नदरे हाडे. बाब मनोज म्हणटा तेणें मोडगोन तेणें बरें आवाज केल्लो. बट स्टील आनी देखो हा एसेंब्ली हाडया. वी हॅव नो इश्यूज. कित्याक खूंय तरी आमी एसेंब्ली येयले लोकांनी निवडून जाल्यार परतून वचपाचें नाल्यार घरा वचपाचें. ते नो व्हडल्यान तेंच्यांनी तूं व्हडल्यान तें घेवन बसपा ना. बट जेन्ना लेजिस्लेट आयले न्हू एक इश्यू वच न्ही. हें म्हणून की मुखार मागता बाब गोविंदा कडेन बी ही इज ऑल्सो देर. वी वील शूड नॉट अलाव सो मच ऑफ मॅनिपुलेशन. थँक्यू. थँक्यू रेजिनल बाब. बरो संदेश रेजिनल बाबान तुमकां सगळ्यांक दिल्लो आसा आमकांय सगळ्यांक मेळिल्लो आसा. कारण हांवें म्हजी खंत व्यासपीठा वयल्यान व्यक्त केल्ली आशिल्ली. डोंट कॉम्प्रोमायज वीथ द प्रिंसिपल्स and the theme in your mind should not be compromised at all. We have with us Dr. Suzanne, who was ex-government servant and the director and the secretary for the sports and youth affairs. Madam, my simple and the lucid question to you. We have a right to information act. वो बरो एक्ट त्या वेळाचेर इंट्रोड्यूस जाल्लो आशिल्लो. इफ एनी एक्टिविस्ट और एनी एप्लिकंट आस्क फॉर एनी इन्फॉर्मेशन त्या वेळाचेर जेन्ना एप्लिकेशन येतालें एट दॅट टायम what was your first concern on that and what was your first thought which was coming in your mind? Government officials are like government servants. We have to work very hard in the departments and respect the outstanding honorable ministers and all, because they have to come up in a nice way, taking care of their people, of their talukas, villages and all. And for me, all the people used to be very special. And for me, Avoi Bapuy, तुमका आशीर्वाद द्याचो. कित्याक आवय बापूय शापाय आसता आनी आवय बापूय शामाय भाशेन जाताली बऱ्या भाशेन. माय ग्रँड पापा प्रोफेसर फ्रांसीस कुसोज वॉज अ व्हेरी नायस पर्सन, स्पोर्ट्समॅन. आनी म्हाजो डॅडी हेच्या भाशेन टॉल एंड हँडसम हिरो बिग जो जोविनियान कुसोज बिग जो. आनी बोमाय आसतालो. सो बोमाय आनी गोवा महाराष्ट्रा गोवा आसताले दुरे तेन्ना आमकां मराठी जाण आसलेली मराठी उलयताली आमी. आनी मागीर गोंय जालें बिकॉज गोवा पुर्तुगेज बिकेम लायक गोवा नो आफ्टरवर्ड्स. Portugal went off from Goa and Goa became Goa, which was very good. Parvez, it was very good because we are Goans. आनी हांव हुंयसोरी आतां वयता थिंगा आख्खी इंडिया म्हाका मेवता की आख्खी इंडिया गोंया धांवन येता. तांकां हूंय वचोंक नाका, ते गोंया येता बिकॉज गोवा इज द बेस्ट. आय से गॉड इज द बेस्ट एंड गोवा इज द बेस्ट एंड गॉड इज वन. लॉर्ड जिजस, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड अल्लाह एक देव म्हणटा हांव. कित्याक आमकां सगळीं मनशां काम करी आमी रेस्पेद दितालीं. आनी
ऑफिसांनी स्पोर्ट्सान हांव तें करतालें फॉर all the festivals because we have to take care. God is God. आमी एक सिरियस पॉइंटाचेर आसात. म्हजे बरोबर आसात मनोज परब, जाणीन खुबसो एक रिजनल प्लॅनाचेर अभ्यास केला अशें जाणवता. आनी म्हणूनच मनोज परबाक म्हजो एकूच प्रश्न आसा, गोंयकारपण जर सांबाळटलो तुजे नजरेंतल्यान आमी हें गोंयकारपण कशें सांबाळपाक शकता, आनी तेजे खातीर ह्या सबंद गोंयकार हांगा जमिल्ले आसात ताका तुजो मेसेज कितें? गोविंद बाब आनी सगळे मान्यवर आनी हांगा आयिल्ले सगळे गोंयकार हांकां येवकार, पयलें म्हटल्यार आयज जेन्ना तुमकां लोक आनी आमकांय तुमकां तसोच हांव आयज हांगा फक्त जॉन सरान वयर बसयला म्हणून हांव वयर बसला, नाल्यार वयर बसपाक हांव हांगा म्हाजी लायकी आसा काय म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना तुमकां लोक एक्टिविस्ट म्हणटा आनी आमकां एक्टिविस्ट म्हणटा, आमी एक्टिविस्ट न्हू, आमी खरे गोंयकार. आयज आमी खरे गोंयकार आनी तुमी खरे गोंयकार म्हणून आयज जर गोंय आमी वाडोवपाक भायर सरला, आमी गोंयकार आयज कितें तरी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी पार पडटा. म्हणून आयज आमी फॅमिली, आमचे पर्सनल लायफ आनी कितलेशेच गोष्टी सॅक्रिफायस करून आमी रस्त्यार येतात. आनी आमची झगडी आहा जी आमी फायट प्रोटेस्ट करतना आनी कितें करता हे गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट न्हू, दीस इज फॉर आवर एक्झिस्टन्स. आमची जी फायट आसा ती आमची आयडेंटिटी राखपाक आसा, नॉट अगेन्स्ट एनीवन. तर गोंयकारपण जर आमी राखतले जाल्यार आमची कोंकणी मायभास ही एक जाली. आयज मराठी आसा, इंग्लीश आसा, भरपूर लँग्वेजी येता, पूण आमी जो नीज गोंयकार आहा तो कोंकणीच उलयतलो. मराठी लवर आसूं नाल्यार इंग्लीश लवर नाल्यार आनी पोर्तुगीज लवर ना कितें आसूं तो कोंकणीच उलयता. पूण सगळ्यांत जे इम्पॉर्टंट आमकां जर गोंयकारपण राखपाक जाय जाल्यार आमचे गोंयकार पयलीं कशे आसले, आमचे शेतकार, आमचे रांपोणकार, ओलेंशो बाब आसा हांगा तो जाणा आसतलो. आयज आमचे रांपोणकार आसा, शेतकार आसा, आमचे कितलेशे अशे लोक आसा जे जे खरे गोंयकारपण तेंच्यान इतलीं वर्सां राखलेले आनी ते आमकां फुडें राखपाक जाय. तेका लागून तेंकां आमी राखपाक जाय पयलीं. आयज रिजनल प्लॅन येयलो, CRZ येयलो. रिजनल प्लॅनान आमची शेतां सगळीं सेटलमेंट करून उडयल्या. CRZान आमचे जे रांपोणकारांचे आमचे दर्या आसा, न्हंयो आसा ते सगळ्यो आमकां ते आयज इन डेंजर आसा. आयज भायल्यान मायग्रेशन गोंयान येता आनी गोंयकार भायर वयता. हेका रिजन भरपूर आसा. एक म्हटल्यार आयज जे कंपनीज आमी गोंयान हाडटा, आमचे गव्हर्मेंट हाडटा, जाल्यार आमच्या भुरग्यांक थंय जॉब नासता. ते जॉब आसल्यारूय सॅलरी कमी आसता आनी त्या सॅलरीन आमची गोंयकारांची एक लायफस्टायल आसा. आमी वरात भोंवप, गाडयो, मोबायल कितें, ती एक लायफस्टायल आमची. आनी ती लायफस्टायल आनी आख्या वर्ल्डान खंय आसा म्हाका खबर ना, पूण ती लायफस्टायल आमी जगपाक आमच्या गोंयान आमकां रायट आसा. आनी तो रायट दवरपाक जी सॅलरी आमकां मेळपाक जाय ती आयज मेळना. आयज एका मिटिंगेक हांव गेल्लो तेन्ना सिद्धार्थ कुंकळकर एक्स MLA पणजेचो आसलो. तो म्हणूंक लागलो गोवा म्हटल्यार एक रुरल गोवा अशें नात म्हणटालो. तो म्हणटालो की अर्बन सिटी, सगळे सिटी. सो तेंच्या तकलेन कितें आसा हें म्हाका कळना की गोंयकारपण आमचे जे गांव आसले, आमची शेतां, आमची भाटां, आमची कुळागर, आमचे न्हंयो, आमचे व्हाळ, आमचे पाट, हे सगळे गोंयकारपणान येता काय हे सगळे गोंयकारपण म्हणजे सिटीन येता. हे पयलीं आमचे जे आमी आयज रिप्रेझेंटेटिव्ह जेंका हाडला, गोविंद बाबाचे दिसता म्हाका तेच्या मनान आसा म्हणून, बाकीचे आसा आय डावट. रेजिनाल्ड बाब सदांच आमच्या फाटल्यान आसता, आमी जेन्ना तेका उलो मारता तो येता. पूण हे गोंयकारपण सांबाळपाक आमकां पयलीं आमचे गांव सांबाळपाक जाय. आमचे जे लोक आसा गांवान, आयज आमी सिटीन येतात कामाक लागून, धंद्याक लागून. आयज अशें गव्हर्मेंटान नाल्यार आमी अशें कितें तरी एक क्रिएट करपाक जाय जितून आमचे गोंयचे गांवचे लोक गांवान उरपाक जाय. आमकां व्हडले इंडस्ट्रीज नाका गोंयान, आमकां मायक्रो इंडस्ट्रीज जाय. मायक्रो इंडस्ट्रीज म्हटल्यार आमची बायलां जी गोंयान आसा तेंकां गांवानूच काम मेळपाक जाय. आमची जी शेतां आसा, आमची शेतकार जी आसा तेंकां आयज जर तुमी गव्हर्मेंट ऑफिसान वयशीत जाल्यार आयज आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मशिनरी ना, आमच्या कडेन एग्रीकल्चर पॉलिसी. आयज हांव जर शेत करपाक सोदता जाल्यार हांव जर गव्हर्मेंटाक विचारता युथा खातीर कितें पॉलिसी आसा जाल्यार क्वेश्चन मार्क ना, फक्त भाशणां. कितें
4 वर्सांत फार्मराचो इन्कम डबल जातलो. आता तो डबल कसो जातलो? जागो विकून जातलो जाल्यार की शेत करून जातलो? होय व्हडलो परतो एक क्वेश्चन मार्क येता. गोंयकारपण राखप व्हडलें डिफिकल्ट कांयच ना, पूण हेका आयज आमचे आड येता तो आमी निवडून हाडलेलो गव्हर्मेंट. हांव म्हणना काँग्रेसीन कितें बरें केलें, हांव म्हणना BJPन बरें केलें नाल्यार MGPन कोणें बरें केलें. आयज कितलेशेच गव्हर्मेंट येयले गेले, पूण जेन्ना आमी स्वतंत्र जावन जो गव्हर्मेंट येयला आमचें गोंयकारपण कमी जायत आसा. सो हेका जिम्मेदार एवरी सक्सेसीव गव्हर्मेंट आसा. हांव कोणाक एकट्याक ब्लेम करिना, पूण आयच्या दिसा जे गोंयकार इतले झगडटात जाल्यार जे गोंयकार घरान आसात, हांव तेंच्या कडेन इतलें मागता की एटलिस्ट तुमी आमच्या वांगडा रस्त्यार ना येवं, पूण जे झगडटा तेंकां तेंचेर क्वेश्चन मार्क तरी दवरूं नाका, आनी जे कोण वायट करता तेंकां सपोर्ट तरी करूं नाका. तोंड धापून ओगी रावप. आयज प्रॉब्लम कितें जाता, आयज एक्टिविस्ट कळ्ळे आमी झगडटा, पूण फाटल्यान आमकां आयकूंक येता ना तेंकां कोण चर्च फंडेड, कोण म्हणटा तो आनीक कितें फंडेड, कोण म्हणटा पॉलिटिकल पार्टी फंडेड. आयज कितलेशेच जाणांक हांगा जे कोण म्हणटा तेंकां आमी चॅलेंज करूंक सोदता की आयज आनी आमच्या घरा येवन पळय आमी कशे रावता ते, आमचे बँक अकाउंट पळया, आमी गाडयो घेवन कितें घेवन भोंवता ते पळया, आनी आयज आमी कशे भोंवता ते पळया. तुमकां जर दिसता आमी फंडेड नाजाल्यार आनीक कितें, जाल्यार तुमी येवन पळया की बाबा आमी खरे जे गोंयकार आयज रस्त्यार येता ते कशे भोंवता म्हणून. तर हे गोंयकारपण राखपाक पयलीं म्हटल्यार आमचें गोंय राखचें पडटलें. आनी गोविंद बाबा कडेन मागता हांव की जे रिजनल प्लॅनान जे नोटिफाय केला आनी आयज व्हडले व्हडले बिल्डिंग्स आतां जितून गोंयकाराक फ्लॅट घेवपाक कापासतात ना आनी नासतले ते येवपाचें तेंच्यांनी बंद करचें. We have always been on the line of art, culture and music, and as we have an art and culture minister here, my very simple thought is that the core of Goenkar Pond is, other than what Manoj Parab has been talking of, the basic down to the ground professions that we have, which is very important. Whether you're a baker, in fact we have started a program known as Proud to be a Poder, Proud to be a Nustekan, Proud to be a Padekar, Proud to be a Rendir. But that is one part of it, and other part of it is art, culture and music. And if we can push that, and here we have the art and culture minister, I would request him to take this forward, take our music to the country. It's not just within us, we can actually spread Goenkar Pond throughout the country called India. The benign concept, the goodness, the love, the brotherhood is exactly what we must take across India. This is the way I would think that we can take it forward. आमचे जे डोंगर कापतात, जे सगळे डिस्ट्रक्शन चल्लां आमचे नॅचरल हेरिटेजाचे, स्टॉप जावपाक जाय. आनी ते हांगा जे MLA मिनिस्टर्स आसात तांणी मातशें लक्ष घालून ते घालतातच, पूण मातशें जोरान सारकें हें करून आमचे कोकोनट ट्रीज, आमचे हिल्स, आमचे एग्रीकल्चरल फिल्ड्स, आमचे सगळे डिस्ट्रक्शन जे नॅचरल हेरिटेजेस चालू आसा ते स्टॉप जावपाक जाय. एट द हँड्स ऑफ दीस बिल्डर्स, समटायम्स दे आर इन नॅक्सस विथ द पॉलिटिशियन्स एंड सम ऑफ द मिनिस्टर्स. सो दॅट हॅज टू स्टॉप. आनी आमकां स्पेशल स्टेटस कसोय करून आमकां गोंयकारांक मेळोवपाकूच जाय अंडर आर्टिकल 371. म्हाका दिसता आज वन स्टेप वी कॅन टेक. आमगे जर तर हें करतलो जाल्यार आमगेले जे दोस वी हॅव टू आयडेंटिफाय हाव टू कीप इट. म्हणजे जरी तर उमकी वस केले जाल्यार आमगे राखतले आयडेंटिफाय करपा जाय वेर आउटसायडर्स आर अटॅकिंग अस. म्हणजे हाव दे आर कमिंग इन, वॉट दे आर डुईंग एक्झॅक्टली, and then we have to put our people there. नाजाल्यार they will take over everything. And second, I think आमगे स्टेटीन गार्बेजी प्रॉब्लम तो एक मातशें उडोवपा जाय. आनी तो उडयता जाल्यार आय थिंक महाराष्ट्रान आज बॅन केला प्लास्टीक. आय थिंक गोवा शूड ऑल्सो बॅन आनी प्लास्टीक फ्री कोन जावं कितेंय कोन. बट वॉट एवर इट इज ऑल सायड एंड डन, गोंयकारपण जर तर बरें राखतलो आमी एकल्यान उठचे पडटले. की गोंयकारपण जर सांबाळटलो आणि सगळ्यांचे विचार एक आसात, पण एक गोष्ट आपली तितली जबाबदारी आसा. आणि भौमानिष्ठ मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचें तें स्वप्न आसा की आमचे गोंय पयलो प्लास्टीक फ्री करपाचें. आणि आज पासून आमी कपड्याची ज्यो पिशव्यो, म्हणूनच हांवें प्रश्न केलो आसले 1961 पयलू सगळोच आमगेले गोंयकार कपड्याचे पिशवेन सगळो आमचो बाजार करताले. ते फरक आज जाल्लो आसा आणि तो हो एक मोठो फरक आमकां जाणवता.
तो जर आमी खरेंच जर तें आमचें गोंय जर आमी पळयतले जाल्यार प्लास्टीक म्हणटा तें आमी हातान धरपाक जायना हेची शपथ जर आज आमी प्रत्येकान जर घेतली जाल्यार म्हाका दिसता आमचें गोंयकारपण हें खूब मुखार वतलें आनी एक गोश्टींतल्यान आमी तें सुरू करपाक जाय आनी तातूंत सगळ्यांचो आस्पाव हें खूब म्हत्वाचें आसा अत्यंत म्हत्वाचें आसा सगळ्यांचे कन्सर्न आसतले पण ज्यो काही गोष्टी हांगासर सजेशन आयिल्ले आसात तीच म्हाका सजेशन प्रत्येक सभागृहात उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या हांगा उपस्थितांची आसतली खास करून जो रिजनल प्लॅनाचो विशय आसूं किंवा बाकीचे सगळे जे विशय आसूं ते विशय हाताळपा खातीर एज अ सरकारांतलो मंत्री ह्या नात्यान हांव सातत्यान सांगत आयिल्लो आसा आमी गोंयांत लोकांक कितें जाय तें आमी दिवपाचो प्रयत्न करुया आनी तें दिवपाचो म्हजे तरेंतल्यान तर तुमकां सगळ्यांक प्रयत्न आसतलो हें अशें इतलेंच हांव सांगतां आनी होय आज गोंयकारपणाचेर ती भासाभास हांगा आमी हांगास आनी ताच बरोबर आज जेणी आमकां सगळ्यांक हांगा एकठांय हाडिल्ले आसात ते जॉन बाब डिसा हे सदांच भायल्यान फोन करीत आसता आनी ताचो सगळो एक नजर आसता आनी त्या नजरेंतल्यान ताका कितें म्हणपाक जाय शेवटचें हें आमी ताच्या तोंडांतल्यान आयकुयात मागता जॉन बाब डिसा मोस्ट सगळीं कवर केल्लें आसा हांव एक म्हणूंक सोदता की हांव भायल्या गांवांत काम करतां आनी त्या गांवांत म्हज्यान जागा घेवपाक जायना 30 वर्सां जालीं हांव भायर आसता कटारच्या गांवांत आय कॅनॉट ओन लँड एंड आय कॅनॉट गेट अ गव्हर्मेंट जॉब हांगा गोंयां उलटें जाल्लें आसा सो एक गोंयकारपण आनी टू एड टू ऑल दीस आय वूड से आमचे जागे आमचे हातींत आसत जाल्यार आमी गोंयकार उरतले जर तर आमी गोंयकारांनी जागे इंकले जाल्यार आमी गोंयकार खंयचे उरतले नंबर 1 नंबर 2 फाटीं मडगांव लायट गेल्ली आनी लायट ना म्हूण लायन्समॅना दवरपाक ऑफिसांक गेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे चोयले लायन्समॅन कर्नाटका वोटिंगका गेला कर्नाटका वोटिंगाक गेला गोंयचो लायन्समॅन गोवा गव्हर्मेंट सर्वंट कर्नाटका वोटिंगाक गेला सो जस्ट इमॅजिन बाब रिजनलान सांगता मातशें मॅन्युपुलेशन जाता सो हें आतां जालें तें गोंयकारां जॉब्स दिनासतना कर्नाटका मनशान जॉब दिल्ले आसात आनी एक पेपराचेर वाचलेलें अबावट 2 म्हयने पयले एक नेपाल्याक गोवा गव्हर्मेंट जॉब दिलो आहा रेशन कार्ड दिलो आहा सो हें बंद जावपाक जाय आनी एक गोश्ट म्हणल्यार बाब प्रजाल सगळ्यांनी सांगलां की 15 वर्सां डॉमिसायल जाय म्हूण एक गव्हर्मेंट सर्व आय थिंक दिस इज अ ओके इट इज एक्सेप्टेड बट हे 15 वर्सां ते कंटिन्युअस 15 वर्सां उरूं जायना ते एवरी इयर 16 17 18 एवरी इयर इट शूड बी इनक्रीज्ड बिकॉज आफ्टर अनदर 10 or 15 years इट विल बी 0 सो आयज कोण गोंयांत जातात तेका मेळटलो आनी तो भायलो जर गोंयकार न्हू जावन भायलो जायत नॉन गोवन जाल्यार ते गव्हर्मेंट जॉब तेका रायट आसतलो सो आय थिंक this 15 years should be increased to whatever maybe 20-25 years and it is or 25 years and it has to be increased every year that 1 year it has to be increased this is हे भाशेन करून आनी गोंय जोगे आमचे भाटां आमचे हातीन उरोवन आनी जॉब आमचे उरोवन दिस इज what I feel that गोंयकारपण these are the few points गोंयकारपण आमी सांबाळपाक शकता